नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. आज आषाढी एकादस. वारकरी पंढरपुराक विठ्ठल रखुमायेचे दर्शनाक मोठ्या संख्येन पावले. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पंढरपुरा आषाढी एकादशीक पुजेचो मान. गोंयांतूय विठ्ठलाचे दर्शनाक देवळांनी गर्दी. विठ्ठल रखुमायेचो गजर. जय हरी विठ्ठल. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा आज आषाढी एकादशी. सगळ्यात पहिली आषाढी एकादशी जो सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या समेस्त गोंयच्या म्हज्या भाव भयणीक खूब खूब शुभेच्छा. प्रति पंढरपूर समजलें वचलें आमचें विठ्ठलाचें देवूळ सांखळेंतलें हे तशें गोंयांत प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध आसा. गोंयांतले तमाम नागरीक जे पंढरपुरा वचूंक शकना ते वारी घेवनूय बी आमच्या सांखळेंतल्या विठ्ठलाच्या देवळांत दर वर्सा सातत्यान मोठ्या प्रमाणात येता. आणि ज्या पद्धतीचो उत्साह आज सकाळच्यान विठ्ठलाच्या देवळात भुरगे आसतले जाणटे आसतले विशेष करून ह्या परिसरांतली सगळीं स्कुलां तेंच्यांनी विठ्ठल जयघोश ज्या पद्धतीत एक उत्साहाचें वातावरण आषाढी एकादशीच्या निमित्तान केला. हांव परत एकदा ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. प्राणी जात हिजो आदि गुरुजी पयरसावन गोंयांत पावसान नेट धरला. रस्ते तुंबले, झाडां कोसळ्ळी, लायटीचे खांबे कोसळून लायट रातीसावन गुल. फोंड्या आगापुरात 200 वर्सांचो व्हड कोसळ्ळो. रस्तो ब्लॉक, गोंयभर उटंगार. रातभर उटंगार मारल्या उपरांत वेधशाळेचो दनपारां ऑरेंज अलर्ट. पावसाची जुनांतली 70% तूट भरून 38% पावली. आतां मेरेन गोंयांत फक्त 20 इंच पावस. आणि तुम्ही पळयले आसतले गटर बिटर काय मारूना देगेक सगळो रस्तो कबार जाला आणि लोक पडटात स्लीप जावन. ही सगळी आख्खी हेची रस्त्याची माती उसोन सगळी रस्त्यार येयल्यार लोक आयज टू व्हिलरीन वयता. फोर व्हिलरीचे सोडून घाल तितून निसरट जावचे ना पडचो ना. टू व्हिलरीन पडटले. काल 2 जाण पडले तिकडे. सरकाराक एक मागणी आसा म्हाजे कडेन, पंचायतीकूय आसा, तुमी हो गटर बांदून घेयात मरे तुमी. राती एक इन्सिडेंट जाला हांगसर. सादारणताक 200-250 वर्सां जुनो वडाचें झाड शिमे मारुती म्हणून हांगसर एक बरें नांव लौकीक जाल्लें. सबंद 8 गांवचे 8 वाड्या वयले लोक मेळून हांगा एक उत्सवाचो कार्यक्रम साजरो करताले प्रत्येक वर्सा. जेणे करून भावेची खूब लोक येताले आनी हांगा एक लोकांची वेगळीच श्रद्धा आशिल्ली. ते काही जी मागणी आसा ती वेवस्थीत पूर्ण जाली. राती अचानक सादारणताक 2-2:30 वरां ती हें झाड अकस्मात मुळां सकयल पडून गेलें.
जेणे करून सगळे लायटी खांबे तुटून गेल्ले आसा आनी अर्थ रात टोटल काळखान जाल्ली आसा. म्हळ्यार हे आतां फायर ब्रिगेडीन हे करपाक सकाळ फुडें इन्सिडंट घडलो. गांवचे सरपंच स्थानीक पंचान मेळून इन्फॉर्म केलें फायर ब्रिगेडीक. ताबडतोब फायर ब्रिगेड हाडून आज सद्या सगळे गांवचे लोकांच्या सांगतान हें काम निवळ करपाचें काम चालू आसा. याने विकलें तिणी आनी हिणी भरपूर खणलें सकयल. खणून सगळें कितलें सकयल सकयल आमचें घातलें आनी तें आमचें उदक लोट गेलो आनी सगळें आमचीं घरां ही तुका सांगता देवाक सांगतल्या भशेन हांगा पोकोळ जावन म्हाजी कडेन तकली जाली ती तुका हांव सांगना. तेन्ना तुमी आमकां रोड बरे भाशेन दिया. म्हणल्यार हितून पंचायत सुद्दां हें आहा. कित्याक पंचायतीन जर ड्रेनेज सारकी केल्ली जाल्यार हें उदीक एकदम सगळें विलेजीचें आख्खें उदीक लोक हांगासर आमच्या हितून येता आनी थंय मॅनेजमेंट कांयच ना. प्रत्येक जाण आपआपली कन्स्ट्रक्शनां करून आपआपलें सांबाळटा आनी जें हेवटेन आहा तें आमकां वॉयस नासल्या कारणान हें सगळें तेवटेन गेलां आनी हें सगळें लोट गेलां. म्हणजे सगळीं खंयच्यान ड्रायनेज म्हणटा तो सिस्टम ना. ड्रायनेज आसल्यार सगळें सारकें जाता आनी वी आर नाव इन ट्रबल. आतां राती जर आमी जर 4 सुमार वचून जर हायलायट करूं ना जाल्यार हें सगळें धांवन येतलें. ही वाट ही दिसता तुका ती वाट सगळी सगळ्यां भितर शुगर हें आतां मेल्ट जाता पळय थंय भितर गेलो सगळें तो. काल पणजे सगळ्यात चड पावस रेकॉर्ड 8 इंच क्रॉस. फाटले 50 वर्सांत जुनांत सगळ्यात चड पावस पडपाची ही 10वी खेप. राती सावन गोंयांत पावसान नेट धरला. 18 जून रोड, बस स्टँड, मांडवी पूल मळ्यात सगळे कडेन रस्तो उदका पोना. आल्तिनार झाडां कोसळ्ळी. उदक लोकांच्या घरांनी दुकानांनी घुसले. विरोधक म्हणटा स्मार्ट सिटी फेल. कोट्यांनी कड्डून कांयच सुदारणा ना. दरवर्ष एवढे इयर भरतात. ना अनुच भरला. त्यांनाच बोलतो. अनुच त्यांनाच याद ना आमकां उदक कशें भरलेलें. फक्त हांगा हेच उदक म्हणून उदक भरलेलो. फक्त भितर येवपाचें आशिल्लें. फाटसून येयले तुमकां उदक फाटसून येयले फाटसून उदक येयलें. सगळें भरलें. तुमकां केन्ना फर्स्ट टायम जालो? फर्स्ट टायम जाला. केन्नाच येवंक ना. कोणागेरूच उदक हांगासर येवंक ना. पूण हे म्हाका फर्स्ट टायम येयला उदक. ते कारण कितें म्हणटा हेका? तुमी कोणा उलयल्या हेजे कडेन कित्याक बाबा हें उदक भरलें कित्याक खातीर म्हणून? कितें तें कशें कित्याक खातीर येयलें म्हणटा उदक सगळें? आतां हे खळयो हे ते आतां नवीन केला न्ही नाल्यार येन्ना आमकां उदक केन्ना येवंकूच ना. याद ना आमकां उदक येयलें. इतलीं वर्सां जालीं म्हणल्यार. घाण जाता सगळी. आनी हो कावन्सिलर म्हणटा पळय भुरगो युजलेस. मिलींद भुरगो आसलो कावन्सिलर फॉर्मर आमचो नंबर 1. एक उलो मारी धांवण जालो. हें सगळें बांदलां पळय सगळें उदक हांगा पळय. हें कितें केलां पळय सगळी घाण झगडी फूल. हें सगळें इलिगल विदावट परमिशन सांगिनासतना मोडून मारलां फूल. आनी म्हाज्या घरान सगळें उदक पडटा फाटसून. सगळें घाण म्हाज्या घरान एवरी हांव भायर बसता भुरग्यांक गाडयेन. नहीं, आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं. हम ये साइड नहीं कर रहे हैं. हम देखते इसका काम हो नहीं हुआ इसके लिए पानी रुकाइए. इधर का ये अभी जो रुका था पानी हो नहीं उधर की तरफ तो ये काम आदमी देखिए पूरा क्लियर किया. हांकां खऱ्याच उदकान हाडून हांगा उबे करून घातले. कोण येता रस्त्यार एक ऑफिसर तुवें पळयला
फक्त एक संजीव रोडीचा काय म्हटले दिसांनी हांव रस्त्यार पयलो ताका अपॉइंट केल्या बरोबर आनी तेणें थोडें काम करून घेतलें. ताका पयलीं जर हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशीं कामां बरी जावपाची. तुमी कांय करनासतना तुमी हें करता मजा मारता. कॉन्ट्रॅक्टराची कितें जाला, कॉन्ट्रॅक्टर रावले अशें बॅनर हात धरून, ऑफिसर रावले अशें मान सकयल घालून. ही परिस्थिती आमी फर्स्ट टायम पळयता. ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक भिता, पण कित्याक भिता तें तुमी सोदून काडा, कित्याक भिता ते ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक. आमी सांगू शकता हें सब स्टँडर्ड काम म्हणून. हेंचेर इन्क्वायरी जावपाची काय नाका, हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. पूण सरकारा कडेन ह्या डबल इंजीन सरकारा कडेन ती टॅक्नॉलॉजी आनी ते पयशे ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. आनी हांवें जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चालू जालें तेन्नाच हांवें अनावन्समेंट केल्लें की ह्या वेळार फक्त उदकाचोच पूर न्ही पूण सुवेजीचो पूर सुद्दां येवपाचो आसा. पेडणे एक्सायज स्कॅम खात्याचे आंगार आयला. आता शेपडेक उजो लागल्या उपरांत 11 तालुक्यांचे कचेऱ्यांनी कितें चल्ला ताची अकाउंटेबिलिटी तपासपाचें काम खात्यान सुरू केलां. 6 जाणांची टीम नेमल्या. ही टीम खंय नजर दवरतली. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमात 3 सस्पेंड. लायसनांचे लाखांनी पयशे फेक चलनांचेर भायले भायर हडप. टीसीपी कायद्याचे कलम 17(2) वरवीं गोंयचे जमनींचो कोट्टींचो अंदाधून सेल चल्ला. झोन चेंजाचे निर्णयाचे अधिकार सीटीपीक. क्लॉडान 24 केशी हायकोर्टान व्हेल्यात. सगळ्यांक नोटीसी. रिजनल प्लानाचे मोडतोडीचेर क्लॉडाची शिटकावणी. गोंयकारांक अलर्ट. गोवा बचाव अभियान म्हणटा मंत्री रिजनल प्लान नाका म्हणटा. ही नागरिकांचे अधिकारांचेर संविधानीक तरतुदींचेर गदा. Now you will say, what is wrong with this? Then there is no more planning in the state because anybody can put any project in any place by just telling the government, make an application, my zone is incorrect and therefore please change it to the correct zone. What is the correct zone? It is usually settlement. 24 cases from April till June. Last notification has come somewhere 22nd of June. And we are showing that all the changes are from paddy fields to settlement, natural cover to settlement, orchard to settlement. Out of 100%, all these 3 zones have been converted on the ground that they are wrong zones. The 6 crore square meters of land is going to be converted between now and the next elections, for you know what the purpose is, between now and the next elections, so that nothing remains of the state of Goa after this exercise. TCP Minister Mr. Vishwajit Rane has made a statement that he does not want to have a regional plan. That is totally wrong. It violates the rights of the people. Okay, you cannot say you will not have the regional plan. It is part of our act, it is part of the constitution, and all the MLAs have taken a vow and sworn on the constitution. And now how can you say that you're not going to follow the constitution? उसगांवां पारवाड्यार लायट, उदक, टॉयलेट नाशिल्ली अंगणवाडी बंद करून नव्या जाग्यार शिफ्ट. मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ली ही अंगणवाडी बरेच दीस चर्चेत आशिल्ली. आता आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंया सकयल तांकां नवी भाड्याची सुवात दिल्या. बायलां आनी भुरगीं कल्याण खातें आनी उसगांव गांजे पंचायत मेळून भाडें फारीक करतले. ह्याच अंगणवाडीत भुरगीं लायट, उदक, टॉयलेट नासतना शिकतालीं. बरीच चर्चा जाल्या उपरांत सरकारान लक्ष घालें आनी तांकां नवे सुवातेर शिफ्ट केलें. आतां भुरग्यांक थंय लायट, उदक, टॉयलेट आसा. तांचेर पौश्टीक खाणा जेवणाचेरूय लक्ष दिलां. सगळे अरेंजमेंट करून गेले सॅटर्डे ही अंगणवाडी फिक्स केली. ताका सगळ्यो बेजीक एम्युनिटीज, उदक, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी सगळी आशिल्ली. सो आतां तांकां हांगासर चायल्ड एंड वुमन डेव्हलपमेंट हितूंतल्यानूय बरो हें मेळ्ळो. तशेंच एक पंच बळबडी गावडे तिणें फूल हें दिलो, सपोर्ट केलो आनी सगळीं धांवली येता तेच्या. आनी मेन म्हणजे सीएमओतल्यान सगळें आमकां तेज्या फाटल्यान हें आशिल्लो. सो आमकां फिक्स करपाक बिलची ना बीच जाली. पंचायत आनी बायलां आनी भुरगीं कल्याण खातें मेळून भाडें भरतले. फुडें सीएसआरा सकयल नवी अंगणवाडी बांदपाचो पंचायतीचो प्लान. भुरग्यांक
टॉयलेटी खातीर नळाची लायट नाशिल्लो कारण आतां टॅप सिस्टम चालू जाल्या न्ही तांकां खूब प्रॉब्लेम जातालो खंय तरी फाटीं उरतालीं तीं भुरगीं शिकपा खातीर तर ती आतां आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट मेळ्ळ्या कारणान तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा आनी आमी थंयच्यान हांगासर शिफ्ट केल्या आतां शेनवारा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पर्तगाल मठाचो 2 वर्सांत विस्तार पुराय. ते वटेन अयोध्येत राम मंदिर, हे वटेन हांगा विस्तारीत राम मंदिर म्हूण गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ उलयले. वीर विठ्ठल मंदिराचे कामूय सुरू जाला. पर्तगाल मठात महोत्सवा निमतान दवरिल्ले कार्यावळीत स्वामीन मार्गदर्शन करतना ही माहिती दिली. आणि खंयचे खंयचे संदर्भारी आम्ही कसकसन संकल्प केले तर प्रति एक पंथा स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. आमी हे पैकीची कन्स्ट्रक्शनाचे आमी आतां वीर विठ्ठल मंदिर दुसरे कडेन आमी हें केल्लें आसा. आज कशी एक हॉल जाता आसा, हॉलांत बशिल्लो आसा, फाल्यां तसलें एक वीर विठ्ठल मंदिर फाल्यां थंयचे दिसा घडचें आसा. ते करतना आमी स्वाम्या लेगी म्हळ्यार अनुग्रह की रामदेवा लेगी अनुग्रह की प्रसाद घेतली. उट्टो हाका प्रसाद मेळ्ळे, केलो आमकां परिहार करता म्हणून देवान अनुग्रह केले. ते परिहार उठ कोरून घेवन आयच्या दिसाक आमी आरंभ केले आनी मुखावेल 2 वर्सांना हे पर्तगाळी तुमकां नवनिर्मित पर्तगाळी तुमकां पळोवच्याक मेळटा. त्या दिकान अयोध्या राम मंदिर आनी हे दिकान पर्तगाळी राम मंदिर हे दोनीची एकपंत जाता आशिल्ले एक संतोशाचो विशय. ॲक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश आता पोर्तुगीज नागरीक. फाटल्याच म्हयन्यांत लिस्बनात वचून ताणें पोर्तुगीज नागरिकत्व आपणायलें. ताची जल्म नोंदणी थंय आशिल्ली. त्या आदाराचेर ताणें पोर्तुगीज जावपाचें थारायलां. भारतांत येतनाच ताणें भारतीय पासपोर्ट, मतदार वळखपत्र, भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करपी बाकीचे डॉक्युमेंट सरेंडर केले. After speaking to the Portuguese government officials in Lisbon, they said that my birth was registered, but they couldn't tell me who had registered my birth. Now the only possibility is that before their death, my parents had registered my birth there. So now to resolve this issue once and for all and lay this issue to rest, I decided to go to Lisbon. And when the Portuguese authorities told me that I am entitled to a Portuguese passport, I thought over it for a day and then I decided to opt for the Portuguese passport and surrender my Indian passport in accordance with law. So accordingly, I acquired the Portuguese passport last month when I went to Lisbon, and on my return, I immediately surrendered my Indian passport and I surrendered my election card too as required by law. On acquiring the Portuguese passport was that I wouldn't be entitled to be a voter in Goa, and of course I wouldn't be entitled to contest the election. And the other issue is that I wouldn't be able to acquire any agricultural land. So all these 3 issues in the current scenario are inconsequential. So I decided to acquire a Portuguese passport and surrender my Indian passport, which I have done. फार्मगुडयेर कटमगाळीत पुरीच्या जगन्नाथाचे देवूळ येता. तांकां जाय ती मदत करपाची बांदोळीचो आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकराची तयारी. देवळाचें काम खंय सुरू जालां. सुदीन फोंड्या जगन्नाथाचे बहुदा रथ यात्रेक उलयतालो. रथाच्या मार्गार सान्न मारून सुदीनान रथ यात्रा सुरू केली. आमच्या फोंड्या म्हालांत आसा जो अंत्रूज म्हालांत देव देवतांचो महाल, एक पवित्र अशें काम हो समाज गोंयांत जगन्नाथ यात्रेच्या निमित्तान करता. ताका शुभेच्छा दिता आसतना तांच्या मनांत
मनांतले जे विचार आसा ती जगन्नाथ यात्रान आतां आमी धाडून मारलो. आख्यायिका अशी आसा की जेन्ना रथ ओडटा जगन्नाथ यात्रेचो तेन्ना जो राजा आशिल्लो तो राजा आरती करता आनी आरती केल्या नंतर स्वता सकयल येता, सगळ्या भक्तांक संबोधीत करता आनी त्या नंतर सबंद रथ ज्या जाग्यान वता त्या जाग्यार झाडू मारून निवळ करता. एक राजा असून सुद्दां लोकां मदीं तो वचून हें आपलें कर्तव्य ते पूर्ण करता. ते पळोवन लोक सुद्दां जे भावीक आसा ते सुद्दां खूश जाता आनी तेय त्याच प्रमाणे हें योगदान दिवपाचो प्रयत्न करता. आज म्हाका हांगा इतलेंच सांगपाचें आसा की तांचो फोंडे म्हालांत एक सुंदर देवूळ येता आमच्या खरबावडी ह्या वाठारांत जांकां आमी कटमगाळ म्हणटा आनी तांणी ऑलरेडी थंय ल्हानशें देवूळ उबारलां. पूण तातूंत काही अडी अडचणी आसा त्यो दूर करपाची जबाबदारी ही जशी म्हजी एज ए आमदार मंत्री म्हणून त्या भागांतली आसा तशीच पंच सरपंच हांच्या माध्यमांतल्यान ती दूर करपाचो प्रयत्न हांव करतलो अशें नमूद करता. आनी एक सुंदर अशें देवूळ थंय तांचे कल्पनेंतलें देवूळ थंय साकार जातलें अशें म्हाका दिसता आनी तें साकार करपाचो प्रयत्न तांचे बरोबर म्हजो आसतलो. पुराय संवसारा गोंयांतूय ईदाची परब. आज ईद उल अदा म्हळ्यार बकरी ईद. मशिदींनी मुस्लिमांनी नमाजा उपरांत एकमेकांक ईदाची परबी दिली. पळयात गोंयचे ईद. आज आलमी इस्लाम के मुसलमानों के लिए बल्कि सारी इंसानियत के लिए आज खुशी का दिन है. इस्लाम ने अपने मानने वालों को 2 औकात में ईद मनाने, खुशी मनाने का हुक्म दिया, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे, बार घूम घूम के देखते जा रहे. उन्होंने इस्माइल को देखते, हाजरा को देखते और चारों तरफ सुनसान मैदान. आमचे मस्जिदान आणि आमचे वास्कोकार सगळे मिळून ईदाची हे केली, नमाज वाचली सकाळी. आणि आमी सगळे गोंयकारांक जावन आमचे हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सगळ्यांचे गोंयकार तांकां सगळ्यांक आमी ईदाची मनमुनीत परबी दिवपाक सोदतात. आनी म्हणपाक सोदतात की एक मॅसेज दिवंक सोदतात की आमी सगळे मेळून वचपाक जाय, आमकां जातपात आसूंक जायना. जे भाशेन आमी ईद प्रत्येक घरान आमचे नेबर्स जावं आमचे शेजारी सगळे आमच्या घरान ईदाक येतात. आमी दिवाळेक जावं क्रिसमसाक तेंगेर वयतात. ते भाशेन अशें आमी मेळून आसूंक जाय. आनी हांव एक आमच्या गोंयकारांक दिवंक सोदता मुस्लीम
जे गव्हर्मेंटान आमकां सांगलां जे भाशेन एक रेजोल्युशन आसा की जे बकरीद दितात ती कुर्बानी दितात ती आमचे घरा कडेन फक्त बोकडे आमी आसा जाल्यार आमी कातरप आनी अगेन्स्ट आमी हें काम करचें न्हू जे भाशेन दुसऱ्यांक त्रास जावचे या गव्हर्मेंटाक त्रास जावचो या आमचे बाकीचे आमची कम्युनिटीक त्रास जावचे अशें आमी हें करचें न्हू अशें आमी परबी दिवं सोदतात सगळ्यांक बऱ्यांतली बरी ईद जायची आनी बरी आमी खुशालमंद रावची अशें ऑल ओव्हर इंडिया आयज आमी ईद उल फित्र मनयतात. ईद उल फित्र जे आसा ते आमचे हजाचे म्हयन्यान करतात. ह्या म्हयन्यान सगळे आमचे मुस्लीम भाव जे कोणा कडेन जाता ते हजाक वता आनी हज आमचे 5 पिलर्स ऑफ इस्लामान जे आमचे हितून फर्ज आसता तेतून 5th पिलर आसा हज आनी हो म्हयनो आमचे खातीर खूब एक व्हडलो म्हयनो कसो. लोक आमचे हजाक वयतात आनी तेच म्हयन्यान आमची ईदाची आयज नमाज आसतली. नमाजा उपरांत आमचे सगळे भाव एकामेकाक विश करतले. सगळे आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आमी एक जावन आयज ईद सेलिब्रेट करतले. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.